नमस्कार. सिरसीच्यान टेक्सास यूनिवर्सिटीक पाविल्या एक स्कॉलर आलोटो भाषा बसकोरचक आम्ही हांग मेळ्ळी ती अलुमनाय आमगेल अभिमान कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांके स्वागत. आज आमगेल ओट्टास योगेंद्र प्रभू. योगी तुका कार्यक्रमाक हाव स्वागत करता. थँक्यू सानाका. थँक्यू सो मच. हाव इकरा वर्स दुकुनु योगीक पळयलेल मी ती आमी ताका पुराजनान मोगान योगी म्हूण आपोच सो मेगेल मुकावेल भासा भास हाव तशी कंटिन्यू करता. योगी आमगेल कार्यक्रम टायटल सांगला वरी सिरसीच्यान टेक्सासा पाविला तुगेला जर्नी विषय उल्लोचाक. तशान हांव तुगेल गांवां दुकुनु सूर करता सिरसी दुकुनुची आमगेल्या भासा भास. तूं आतां घरा दुकुन दूर विदेशांत तूं युएसान तो आसा. सो तू आता सिरसी विषय आलोचन केल्यारी कसं उडगास येता. व्हॉट इज दॅट द बेस्ट मेमोरी तुका तुगेल्या बनान तू सिरसी विषय आसचे. सिरसी बद्दल सांगता मस्त आसा सानाका कित्याक म्हळ्यार एक स्मॉल एजाच्यान जन्माच्यान थंय आयिल्ल्याका. सो आय डिड माय प्रायमरी हाय स्कूल टू थंय जालें. सो लॉट ऑफ मेमरीज. आनी सान आसतना आमगेल्या घरान जॉयंट फॅमिली अजून बी जॉयंट फॅमिली. सान आसतना लायक 25 लोक एक घरांत आसले. मोठो कजिन्स मोठो एक एज ग्रुप एज बॅच आसले. सो त्या मेमरीज मस्त येता सांगता म्हळ्यार. देन सिरसीचे एक टिपिकल थॉट तितले आसाचे की सिरसीचे थॉट फूड स्पेशल आसा आमकां. सिरसी मारिकांबा जात्रा सो ते एवरी 2 years एक पण जाता. अनफॉर्च्युनेटली आपण म्हाका वचत जालना मार्चांत आसली जात्रा. सो ते एक मेमरीज केन्ना एक सिरसी भविल्ले. आनी फूड आयटम सांगता म्हूण सांगल्यार ते फर्स्ट टायम मसाला पुरी खाल्ले. सो ते एक मेन मेमरी आसा. म्हाका ते आज पसून दुसरे कडेन खंय मसाला पुरी खाल्ले म्हाका टेस्ट येना. सिरसी एक भजी आंगडी आसा. सो ते भजी आंगडीची मस्त येता. आनी चॅट्स तुगेले एक ड्रिंक करता एक जिरा ड्रिंक. सो एक अराउंड 30-35 मसाला घालून एक जिरा ड्रिंक करता. सो त्या ड्रिंक सो अशें टिपिकल थॉट तितले हे आसाचे सिरसीच मेमरीज. ते केन्ना अशी वेर रिकॉल जाता उरता की सिरसी असले हे करता आसले त्या करता आसले. सो इवन आफ्टर इंजिनियरिंग स्टार्ट करना पडना जॉब असताना सिरसी गांव वापस गेल्या टायमार एक रुटीन सकाळी उठलो तांणी पिले. सकाळी पण वॉकिंगाक गेलो वर्षाची भायर भोंवन आयला सकाळी कित्याक सिरसी कूल आसले एक सकाळी वेदर बी बरें उरता. सो भायर एक शिप्यो भोंवन आयलो. तांणी पिवन ऑफिसाक काम कर संजे नंतर भायर चाट्स खावचे गेलो अशें केलो. आनी विष्णुमाळा टेंपल आसा सो ते हांजे युजली पूज उरता. सो थंय गेलो. तशें एक टिपिकल एक एवरीडे एक रुटीन जर्नी शे. सो तेची मेमरी सिरसीची येता उरता. सो थंयच्यान आतां बेंगलोर शिफ्ट जावन वर्क करून वर्क टायमार अशें दिसलें मास्टर्स करता म्हूण सांगून सो कॉलेजेस अप्लाय केले. 3-4 कॉलेजेस एडमिट बी आयले अँड फायनली आय सिलेक्टेड UT डालस. सो थंयच्यान अशें एक जर्नी सिरसी टू टेक्सास मी केलें कंप्लीट जालें म्हूण सांगता. ओके. तू जर्नी सांगला वरी मदीं तू टेस्को म्हणल्या कंपनीन तू काम केला. सो थंय 5 वर्स 1 म्हयनो तू काम केला. सो थंयच तुगेलो एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ला. इता म्हणल्यार 5 वर्सान तू विंगड टिमा काम करका पडला. मस्त जना मेळ्ळा आनी मस्त विशयार तुका एक्सपिरियन्स येला. सो तो एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो तुगेला. तो टेस्कोंत मी गेले हायरिंग जाल्ले कॉलेजाच्यान. सो ऑगस्ट सप्टेंबर 2014 मेल हायरिंग जालें. ऑगस्ट 2015 हांव जॉयन जालो. सो जॉयन जाता तशीची फर्स्ट अराउंड आमगे कॉलेजाच्यान ऑलमोस्ट 30-35 लोक हायर केल्ले टेस्कोन. आनी आमगेल बॅचान ते ओरिएंटेशन बॅचान ऑलमोस्ट 100 लोक आसले. सो तांणी ते प्री डिवायड करून थोडे लोक जावा ट्रेनिंग, थोडे लोक C# ट्रेनिंग, थोडे लोक डिरेक्ट फ्लोराक सपोर्ट वर्काक घाल्ले. सो ताच्या नंतर 3 महिने जावा ट्रेनिंग जाना फुडें फ्लोराक घालता टायमार म्हाका सपोर्ट वर्क म्हूण सांगलें. म्हाका तें आवडिल्लें नासलें. सो ऑल अलॉंग म्हाका डेव्हलपमेंट करता म्हूण आसलें. पळय तुवें कंप्युटर्स तुवें एक कंप्युटर्स मोबायल टेक्नॉलॉजी हातूंत इंट्रस्ट आसलें. म्हाका तेची इंजिनियरिंग बी तेची कंटिन्यू करता अशें आसलें. इवन 12th PUC जातकीर हांवें कंप्युटर सायन्स कोर्स घेतले. सो ऑल अलॉंग म्हाका कंप्युटर सायन्स जर्नी डेव्हलपमेंट जर्नी तो आसलें म्हाका तें जावंक आसलें. बट दॅट वॉज नॉट जस्टिफायड कित्याक म्हळ्यार आउट ऑफ ऑल दोज 100 पीपल एकच्याले मात डेव्हलपमेंट मेळ्ळें. 99 अदर लोकांक सपोर्ट रोल टेस्टिंग रोल मेळ्ळे. सो आय कॅनॉट सिम्पली गो अँड आस्क आनी म्हाका डेव्हलपमेंट जावं म्हूण सांगून. सो बॅक देन टेस्टिंग सो कोर्स स्कुलान डिफरंट प्रोग्रामींग लँग्वेज तूं शिकता मेळटा. सो हांव तें स्टार्ट केलें थंयच्यान ते शिकच्याक. सो ऑल अलॉंग ते म्हळ्यार इवन सपोर्ट वर्क खाली KT टायमार दिवसा एक 2 तास इतलें काम उरता आसलें. सो रिमेनिंग आवर्स हांव बसून कसो तो शिकता उरता आसलो. वन्स माय स्कूल गॉट लायक सेकंड टू एंटायर टेस्को हांव मुगेले मॅनेजर वचून सांगलें म्हाका आतां इंट्रस्ट आहा म्हाका डेव्हलपमेंट रोल्स आहा म्हूण सांगून. तीन वचून वर्क लेवल 3 सांगलें. ताणें बी बरें रेस्पॉन्ड केलें. आमी ताका वर्क लेवल 3 एक डेव्हलपमेंट टीम आसलें. सो ताणें म्हाका तेची प्रोजेक्टाक केलें. बट इट वॉज C#. सो हांव 3 महिने जावा ट्रेनिंग घेवन C# तो स्टार्ट करता आसलें. सो तेन्ना ते एक टीम मस्त आसा. सो 3 लोकांक एक टीम आसलें. देर वॉज सपोर्ट टीम अलॉंग विथ दॅट. बट मेन डेव्हलपमेंट खाली 3 लोक. एक सोल्युशन आर्किटेक्ट, एक सिनियर इंजिनियर, एक हांव.
So slowly the team grows जाता गेला. Team grows down at end when I was leaving it we were around 40 members in a team. So all along हा journey आसिला. Different technologies work करचा मला. तीन पण on site opportunity भी मला. So अशी journey बऱ्या आसिला. Last तक त्याची around 2.5 years नंतर मग अशी masters करका मग मस्त नंतर हा जो start झाला. But financially ready जाऊंगे prepare job पासून another 3 and 4 years went. So finally हंचान masters करका म्हणून हा झाला. So this was journey and 2019 ಅಂತ ಇಪ್ಪಂತ 2016 actually honestly ಸಾಂಕ ಮಾಡರ್ ಟೆಸ್ಕೋ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಶಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ತೆ ಕಂಪನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೈನ್ ಅಂತೂ ಇಪ್ಪಂತ ನಾ 20-25 ಡೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೂ ಟೀಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಟ್ एक कंपनी अवार्ड ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ ಅಸಿಲ್ಲ 2016 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಇವೆಂಟ್ ಅಷ್ಟನ್ ಪಡಲ್ಲ ಸೊ 2019 ಅಂತೂ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ತೆ एक मस्त एक प्राइड मूवमेंट ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಟೆಸ್ಕೋ ಜರ್ನಿ मस्त शिक्षा मेळमून सांगता सो दॅट वाज ऑल ओके तुगेला जर्नी तू सांगतना म्हाका एक क्वेश्चन मन आयला हांव आमी हांगा मस्त इंजिनियरिंग स्टुडंट्स आला आयकत हांव खंयचे इव्हेंट तू कोणे आयल म्हूण जाल्यार तांगेला चडते सीएस बॅकग्राउंडा चेडवाल मनांत एक क्वेश्चन आसता हांव खंयचे प्रोग्रामींग लँग्वेज शिकू का म्हूण तांगेला एक बेसिक क्वेश्चन ताणें निंबूच हांव आयकला सो आतां त्या क्वेश्चनाक आन्सर करता जाल्यार तू कसं सांगचा इश्ट पावता त्यामुळे तू सांगला तू जावा ट्रेनिंग घेवन काम करका पडलें सी शार्पान तू म्हूण सांगू न्हू सो ताका कसं सांगचा इश्ट पावता सांगता म्हळ्यार फर्स्ट टेस्को जॉइन जालो फ्लोरा हेल्थ तशीची एक 15 डेज म्हाका एक टेम्पररी मॅनेजर म्हूण आसलो रवींद्रनाथ हरिनाथ म्हूण सांगू न्हू ताण म्हाका हाता कशी सांगिल्ली अशी हांव जावा ट्रेनिंग घेतिल्लें अशें तूं सांगूंक न्हू तेन्ना तो म्हाका एक विशय सांगला केन्ना कसं तर शिकतना डोंट लर्न द टेक्नॉलॉजी बट लर्न द टेक्निकॅलिटी ऑफ इट आतां जावान जो तू शिकता जो करचे जाता ते तुका सेम शीशार्पान बी करचे जाता जावास तू टेक्नॉलॉजी बी करचे जाता सो देयर इज नो बॅरियर फॉर इट फायनली सिंटॅक्स एक चेंज जाता सो वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज वेर आई कैन अप्लाई दिस टेक्नॉलॉजी खंयची सिनारियो का खंयची टेक्नॉलॉजी इंपॉर्टंट जाता ते अंडरस्टैंड करूंक येवका तू प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकच्याका हार्डली 1 डे 1.5 डे जाता इतलेच within 1.5 day you can add that skill to your resume but tu kashi te apply karta that is important and that does not that tu practice ana yoga siva and there is no language barrier for it so the concept that you learn computer ache that concept tu khai apply kar shata so tan mak ek hai sangile ek gyan mun sangita ta dille I carried it all along at पहिलं जर तकीच म्हाका इंट्युटिव्ह तू पर इंटर्नशिप इंटरव्यू असेल तान चलता की पायथॉन म्हाका तान विचार इंटरव्यू असेल इंटर्नशिप असेल कंप्लीटली पायथॉन रोला बट हांव पायथॉनान खाली एक प्रोजेक्ट केला मी केला तू ऑफिस वर्कान पायथॉन आयिल्लें नाशिल्लें बट बीन शेअर मार्केट एंथुजियाझम आशिल्ल्याक हांव एक प्रोजेक्ट हांवें सेल्फ प्रोजेक्ट म्हणून केला जरा पायथॉनार वर्क केलें बट दॅट वॉज ऑल्सो 1.5 years back म्हाका ते उडदास वरी ना कसं केला म्हणून सांगें तर म्हाका इंटरव्यून दिल क्वेश्चन सांगतो आय जनरलाइज्ड इट एंड आय स्पोक इन सच अ वे दॅट तान म्हाका फायल ओपन करता कशी कंप्लीट जे प्रोसेस सांग म्हणून सांगिल्लें बट वॉट एवर आय यूज टू डू इन अदर लँग्वेजेस कशें हँडल करता एरर्स कशें हँडल करता स्ट्रीम कशें हँडल करता आतां जनरलाइज आयडिया दिता गेलो आनी ताका एक्चुअली आवडलें सो हांव तेचें सांगता की टेक्निकॅलिटी लर्न केल्यार खंयचे प्रोग्रामींग लँग्वेजान एप्लाय करता जाता आनी डेफिनेटली कोणे हांगा बसून घेवन ऑफिसान वर्क करतना तांकां इंटरनेट ना म्हणना देर डेफिनेटली गुगल आसा तांकां स्टॅक ओवरफ्लो आसा सो इफ यू लर्न टेक्निकॅलिटी इफ यू नो वॉट टू एप्लाय आय थिंक दॅट इज द बेस्ट सजेशन वॉट आय कॅन गिव ओके तू अनेक सांगला तुका टेस्कोन तू एक 2-3 पर्यंत ऑन साइट ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा म्हणून सांगू न्हू आतां ऑन साइट मेळटन जाल्यार तू थंय वचून काम करच्या टेस्को कंपनीन तुजी आनी इंडिया आसतनाय तू टेस्कोन तू काम केलेला तांत कशें डिफरन्स आशिल्ली की तुगेला इंडियान तू काम करच्या की टेस्कोन तू की ऑन साइटान तू एक एम्प्लॉई जावन काम करतना हांव 2 पण यूके गेलो एक पण चेका गेलो ऑन साइट ओके पण हांव एक कॉमन थिंग कसं पळयलें की म्हळ्यार पीपल कम एंड लीव ऑन टायम सो तांणी 8 o'clock ऑफिसा उरून उरताची 5 o'clock तांणी ऑफिसाच्या भायर उरून उरताची सो तांकां आवड वरी ना 5 o'clock नंतर ऑफिसान आमच्या आवड वरी ना दुसऱ्यान बसलें तकी तांकां जायना सो म्हाका चॅकांत आसतना आमगेले एक सिनियर मॅनेजर आशिल्लो तो म्हाका उदकासून व्हरता आशिल्लो वापस वचे म्हणून सांग म्हाका बसच्या कडेन दिनाशिल्लो सो त्या एक डिफरन्स इन कल्चर म्हणून सांगता सो ते इंडियन जनरली दिसता मेळना इंडियान तू युजली लोक 8 o'clock आयले तकीची एक पण 5:30 6 o'clock बसतात एक सर्वायवल मोडचे त्या उरता सो त्या एक मेन डिफरन्स दिसलें सेकंड डिफरन्स म्हळ्यार लिविंग कल्चरांत एक डिफरन्स कोणे दिसता की सकाळी गुड मॉर्निंग आनी एक मात एक शेक करून घेवन एक एक्नॉलेजमेंट शे करताची ते आमकां इंडियान तुमकां ना इवन हांव वरीन केलें ना आय मीन हांव दुसऱ्या बद्दल सांगता म्हगेले बद्दल सांगता म्हळ्यार इंडियान कोणे गुर्त आसली दिसता की हो काय दिसता मरा म्हण सांग सायडान वता सिवाची अशें वचून हाय ही म्हणाची बट हांगा ते एक डिफरन्स ऑफ कल्चर आसा की कोणे दिसल्यार एक गुड मॉर्निंग म्हळ्यार थँक्यू म्हळ्यार बसाच्यान देवन तशें एक थँक्यू म्हणून सांगल्यार ते एक तांणी हॅव अ गुड डे म्हणून सांगता सो ते एक कल्चर डिफरन्स मेन दिसता
So otherwise work wise the baki attitude they have to same asa work kartana all the 4 hours 5 hours whichever we see in India we see that as well. So people give 100% to their work. So that kind of difference. Culture wise definitely must differences. ओके तुगेले आनी एक तुगेले टेस्को एक्सपीरियंस हांवें हांव निमगूच जाला रे तूं आतां 5.5 वर्स एक रिमाइन टेस्कोन काम करतना विंगड विंगड मॅनेजर्स अंडर काम कोरनाशा पुरो एक विंगड विंगड लेवल जनालोट काम कोरनाशा पुरो जनालोट तुगेले एक्सपीरियंस कशें आशिल्लें खंयचे टायम मार दिसशील की हयो हे मॅनेजर अशें आसपा म्हूण की कोणाले एक इन्फ्लुएंस आशिल की तुगेले वयरी पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स मस्त असेल सांगा ऑनेस्टली सांगतो म्हणून सांगला फर्स्ट वेन आय स्टार्टेड वर्किंग सांगले 3 लोकल एक 6 टीम असले म्हणून सांगून ते मेक बेस्ट सांगता आय शुड फील लकी फॉर दॅट बिकॉज ते 3 लोकल टीम असल्या का वर्क मस्त करचा मेळा एक्सपोजर मस्त करचा मेळा सो मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्क करचा मेळटा यूजुअली कोण फ्रेशर मेळ्ळार तांकां प्रोडक्शनार वर्क करचे दिनाची ना एक सान कसा त्या बरोच्या दिन सायडान बसयताची म्हाका त्या जलना तशी छान टीम आशिल्ले फर्स्ट मेक मॅनेजरान म्हाका एक गिनी पिग प्रोजेक्ट करचे दिले एक रिसोर्स युटिलायझेशन तागेले एक पर्सनल प्रॉब्लेम म्हळ्यार ऑफिस वायज तागेले जो प्रॉब्लेम तो फेस करता आशिल्लो रिसोर्स मॅनेज करचे आसले ताका म्हळ्यार सपोर्ट टीम मस्त थोडो आशिल्लो तागेला सो ते एक म्हाका करचे दिले आनी थंयच्यान ते एक जर्नी स्टार्ट जाले ते एक म्हाका एंटरप्राइज लेवल डेव्हलपमेंटा एक एक्सपोजर दिले सो तशी कंटिन्युअस ते एक्सपोजर मेळटा गेले 6 टीम आशिल्ले एक पण तशें की म्हणून सांगले मेगेल मॅनेजर नाशिल्ला का म्हाका डायरेक्ट डिरेक्टर प्रेजेंटेशन करता पडा कित्याक मी तो थायलंडाक प्रोजेक्टार केल्लो आनी डिरेक्टर यूकेच्यान इंडिया येयलो सो ताका डायरेक्ट प्रेजेंटेशन करचें मेळ्ळें सो जस्ट 1.5 2 years into वर्क सो ते युजुअली जायना एक डिरेक्टर म्हळ्यार तुगेलो 4th लेवल तो सो दॅट डजंट हॅपन सो 1-on-1 ताका प्रेजेंटेशन करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें तशी कंटिन्यू जाता म्हगेले सेकंड मॅनेजर आयलो अमित कुमार म्हणून सांगून फर्स्ट मॅनेजर तकदीर सॉल्युशन आर्किटेक्ट पीपल्स मॅनेजर नवीन आशिल्लो सो दोन्ही लोक बेस्ट मॅनेजर असतात दोन्ही लोकांना म्हाका इतलें एक्सपोजर दिलें की म्हळ्यार समटायम्स इवन लेट मी फेल अंडरस्टँडिंग हाऊ मच कॉन्सिक्वेन्स द फेलियर कॅन हॅव आनी तूं फेल करच्या दिल्यार दॅट्स वेन यू लर्न इफ तो फेल करच्या ऑपॉर्च्युनिटीची दिना जाल्यार यूल बी ऑलवेज कन्स्टंट तू एक कन्फायन्ड स्पेसान तू वर्क करता उरता बट दॅट डिडंट हॅपन सो म्हाका मॅनेजर्स म्हणटा लिडर्स म्हणून सांगितलं सो मागीर नेक्स्ट आय बी अमित कुमार तो बरें बरें आशिल्लो बट मोस्टली I have enjoyed like typical if I have to hand pick or cherry pick one person who I enjoyed working most is Anirban Mukherjee. So I work level 3 so almost 2018 and on Tesco joined so he was only for 1 year. So he's IIT Kharagpur graduate and Kadanga University Massachusetts Amherst and masters for inkella. So Tagivash work at must enjoyment jala like every single day I used to get to learn something new. So basun kasa tar सांगता सिलो and it's different mostly baki managers have work कसा पडायला की मला if you go with a problem they just tell Google करा ना hack करा ना तुझे एक 2-3 solution सांगता आणि तुला तो solution सांगता तर हागेल डिफरंट असेल हा वर्क करत असेल मेगा बसून घेणं ना रात्री तो वचून घरा गेल्यानंतर तो बी कसं तर रिसर्च करून घेणं ह्या आयडिया कोण पडाय वर्क जात असेल यश असेल सो तागे बस एन्जॉय वर्क करची मस्त एन्जॉय केला हांवें सो आय कॅनॉट हँड आय मीन कॅनॉट से दॅट आय डिडंट एन्जॉय एवरीवन वर्किंग विथ एवरीवन इक्वली और अनइक्वली बट हागे वर्ष मात्र मस्त एन्जॉय केलं म्हणून हांव हें सांगता आनी डेफिनेटली लास्ट मेगेले वर्क लेवल 3 वर्सां मस्त एन्जॉय केलें ना वर्क करचें बिगी रेस्ट्रिक्टेडशें आशिल्लें so that is my experience with different managers working at Tesco. Okay, so तुका ह्या टेस्को इतला एक्सपिरियन्स पुरा जात तरी तुका कसं एक फर्स्ट टाइम मास्टर स्कोर का म्हणून दिसला चना खात पळय इंजिनियरिंग कॉलेज खात कर्नाटकान तू एक एग्जांपल घेतल्यार देर अबाउट 240 इंजिनियरिंग कॉलेजेस एवरी इयर पर एक बॅचान तो ऑलमोस्ट एक 1100 स्टुडंट्स मिनिमम उरता 1000 घेतलं त्याची पर इयर पर 240 into 1000 स्टुडंट्स graduate जातात almost so you are in one group and tantu like 5% na 10% लोक मात्र मास्टर करताचे so instead of being in that group I wanted to be in another group which is like a smaller percentage usually I make derivation a graph केला एक खाली एक 99% लोक एक ग्रुप आणतो त्याचे 1% ग्रुप another ग्रुप आणतो त्याचे so I wanted to be in that 1% group वर्क करताना कसं असेल की मला बॅक इन 2016 2017 केना एक वर्क करताना समवेअर एक कोडात एक कसा तरी एक सान एक लेस मला कसं सांग मी कसं काही कमी शेअर्स उरत असल्या एक ते स्केल जाता उरना ना काहीतरी एक बग उरता ते दिसता उरना फाईल हँडलिंग इश्यू होताचे एरर आयो मस्त ओपन झालं होताचे सो हा एक केना दिसत असेल ना त्यानंतर तो वचून वाचून घेऊन आणि कोड रिपेअर करता ना कोड डिबग करता अशी होत असेल सो त्यांना एक दिसत असेल की एक फॉर्मल आणि एक एज्युकेशन कम्प्लीट करता म्हणून सांगेन सो दॅट started somewhere around 2016 2017 end month sangita but financially tak prepare kar kase laga so then I started saving all along
वेर प्रमोशन बी जाता उलय बरें हेल्प जालें म्हाका आय गॉट हॅव तुगेलें रिटेन्शन बोनस बी मेळ्ळें एक पंता सो आय सेव्ड ऑल अलोंग आनी तेन्ना 2019 नंतर ऑलमोस्ट प्रिपेर करचा स्टार्ट केला हांवें तुगेलें टोफेल जेआर एग्जाम तुज्याक 2020 तोरकसिलें बट कोविड हॅपन तेन्ना वचचें जालें ना आनी एक इयर पुश करता पडला अँड 2021 फॉलान तूं हांव हांगा युटीडी जॉइन जालो ओके तू थंय आतां मास्टर्स आवत तरी तुगेला युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सासान तू तुगेला एक्सपिरियन्स कशें जाला थंयच्या लर्निंग्स कसो आशिल्ला हांगचे अशी सिंगल हँडेडली लर्निंग सारकें मस्त आसा कित्याक हांगा कंटिन्युअस तुका एवरी अदर डे कसं ना कसं तो उरलो उरता सो इधर इज अ क्विज अनअनाउन्स क्विज उरता क्लासान तू सो पयले दिवस वाजून गेलो उरता ताका तो आमगेले एक प्रोफेसर आशिल्लो हांगा एडवान्स्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हाका सो तो पेपर्स दिलो उरता ते कंप्लीट तो टेक्स्ट बुक म्हणून कॉन्सेप्ट ना हांगा कंप्लीट पेपर्स कॉन्सेप्टाची खंयचे रिसर्च पेपराची उरता एक 15-20 रिसर्च पेपर घालून एक सब्जेक्ट रेडी केलो उरता सो तांणी ते पेपर पयले अनाउन्स केलो उरता अशे 15 पेपर्सान तुला हे म्हणून सांगून आनी तो पयले क्लासा नंतर सांगता नेक्स्ट क्लासा ह्या पेपर आमी वर्क करता म्हणून सांगून न्हू सो पयले ते पेपर वाचून घेवचका सकाळी फर्स्ट एक 10 मिनिटचो क्विज घेता सो तशी कंटिन्युअस ते एक तुका कीप ऑन युअर टोस म्हणटा पळय त्या टायप आसा सो हांव कॉन्ट्रास्टिंगली सांगता म्हळ्यार पयले कॉलेजान एश जायनाशिल्ले आनी पयले कॉलेजान तुका मिड टर्माक सॉरी तुगेले फायनल एक्झामिनेशन 50% वॅल्यू कंटिन्युअस इंटरनल इव्हॅल्युएशन 50% वॅल्यू सो तुगेले मिड टर्म तुगेले डेली प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स मायनर एक्झाम म्हणून सांगता त्या एक्झामाक कंप्लीट वेटेज 50% एक फायनलाक 50% वेटेज हांगा तशें ना हांगा तुगेले एवरी सिंगल डे एक वॅल्यू आसा सो क्लास पार्टिसिपेशन क्विजाक एवरी सिंगल डे ताका एक 1% 2% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स अनाउन्स क्विज उरताची ताका एक 5% वेटेज 3-4 प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट उरताची ताका इतलें वेटेज सो ते कंटिन्युअस तुका टोसा जाता कंटिन्युअस लर्निंग आसा ते एक मेन डिफरन्स सापडला आनी कॉलेजासन कशें आसलें की म्हळ्यार युजली आमकां चॅप्टर 1 युनिट 1 युनिट 2 युनिट 3 म्हणून आसलें युनिट 3 ते एक टाइमपास करून घेवन होता एखादे एक तातूंत कॉन्सेप्ट शिकून सोडला शूट तोड आसलें ना ताचे एक 2 युनिट वाचलं की आरामसे 85 ए ग्रेड तशें काडता आसलें आनी तशें ना हांगा तुका ते ग्रेडिंग वरीन जाता की मस्त रिस्ट्रिक्टेड आसा सो तुका ओन्ली 96 अबोव मेळ्ळ्यार मात्र तुका ए ग्रेड ना सडनली तुका 0.33% वचून सोडता सो त्या एक मस्त डिफरन्स दिसला आनी हांगा कशें आसा की म्हळ्यार तुका प्रोजेक्ट्स दिताच आमकां त्या प्रोजेक्ट्स मस्ट डिफिकल्ट उरता तुगेले कॉलेजान सांगता आमकां एक फायनल एक प्रोजेक्ट उरता आसलें हांगा एक 3-4 त्या टायप एक सब्जेक्ट ऑन प्रोजेक्ट दिताची कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू दॅट वन सिंगल प्रोजेक्ट सो जो आमी एक पुरा सेमिस्टर करताची हांगा ते ऑलमोस्ट म्हयने तशें करता उरता सो हे एक मेन कॉन्ट्रास्टिंग डिफरन्स दिसता म्हाका त्याचे एक मेन इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार हांगा कंटिन्युअस इंटरनल हाका एवरी डे हाका वेटेज चड आसले हाका द लर्निंग इज अ लॉट दॅट इज वॉट आय फेल्ट इज अ मेन डिफरन्स तू अशी सांगल्यावर तुका टेस्ट आनी केन्ना आय आसता म्हळ्यावरी एक सरप्रायझिंगली तू मुगेला सांगील विशय सो हांव ऑडियन्सा लागीं सांगचे अशें पळयता सो वन ऑफ द सब्जेक्ट तुगेला एक करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग त्या सब्जेक्ट की तुगेला कोर्स की यू स्कोर्ड 100.15 आउट ऑफ 100 which is very interesting. Ida mana kedna out of out melchi ammi aikala but above 100 more than out of you have scored. So I would like to know that story. Takashi you could get that extra mark. हाक मेगल एक्सपीरियंस म्हाका मस्त वर्क जाता नाका ते सब्जेक्ट ना वेब प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस म्हणून सांगते न्हू हांव युजली जावास्क्रिप्ट टू वर्क केले कित्याक मी फुल स्टॅक डेव्हलपर हा ते वर्क केले जाल्यार हांगा रिएक्टर बिगिन आशिल्ले आतां जे केन्ना वर्क करना वर्क करली सो ते हांगा म्हाका शिकच्या म्हळ्यार ते तशी वर्क केला हांवें सो मागीर हांगा कंटिन्यू सांगलें तुका इंटरनल हाका वॅल्युएशन चड म्हणून सांगून सो एवरी वीक आमकां एक क्विज एक प्रॅक्टीस वर्क करता आसलें सो ताका कंटिन्यूस म्हाका 100 आउट ऑफ 100 अशी मेळटा उरलें मिड टर्म म्हाका 96 आउट ऑफ 100 मेळ्ळे ते मेल 4 मार्क्स गेले फायनल एक्झामाक 100 आउट ऑफ 100 मेळ्ळे ते मेल फायनल प्रोजेक्ट ताका 20% वेटेज आसा सो ताका तूं फीचर्स एवरी फीचराक ताका 5 मार्क्स 10 मार्क्स अशें आसले एंड इफ यू डू बोनस फीचर्स यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स सो म्हाका ते बोनस फीचर्स वरीन हांव ते कवर अप केले सो म्हाका 106 आउट ऑफ 100 मेळ्ळे सो थंय ते मार्क्स चड मेळ्ळे हाका म्हगेले ओवरऑल स्कोर 100.15 आउट ऑफ 100 जाले आनी ते कशें आसा की म्हळ्यार हांगा युटीडीन तूं फॉर ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स यू कॅनॉट गेट टीचिंग असिस्टंट ऑर रिसर्च असिस्टंट रोल रिसर्च असिस्टंट रोल इफ यू आर डुईंग अ PhD यू विल गेट इट टीचिंग असिस्टंटशिप ते बाकी कॉलेजेस मेळटा युटीडीन ना बट आमकां ग्रेडर म्हणून मेळटा विच इज फॉर अंडरग्रेड अंडरग्रेड स्टुडंट्साक आमी ग्रेडर जावन वर्क करीता सो मागीर फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर म्हाका ते जॉब मेळ्ळा सो आमकां एज F1 विजा वी कॅन डू ऑन कॅम्पस जॉब सो म्हाका ते ग्रेडर वर्क मेळ्ळा जाल्यार थॉट तितले ग्रॅज्युएट सब्जेक्ट अशें आसा की म्हळ्यार ते प्रोफेसर्स कॅन चूज हू दे कॅन बी सिलेक्ट एज अ TA युजली तांकां कसं करताची हुएवर इज डुईंग अ PhD अंडर देम तांकां TA रोल दिताची सो इट अगेन गोज बॅक टू PhD पीपल
there are thought like handful courses अशी they graduate students साठी त्याची. So WPL is one such course. So हा तिकडे मग 100.15 मिनिट मेल झालाय. तुझे सब्जेक्ट मस्त एन्जॉय केला आणि मेले मार्क्स बेस बरे मेळ मासा. सो नेक्स्ट सेमिस्टर ना आता नेक्स्ट सेमिस्टर म्हाका टीयर ओलाक तू कन्सिडर करते म्हणून सांगले. तीन बी तका आणि सांगला मग लास्ट 2 सेमिस्टर मग ग्रेटर एक्सपिरियन्स बी असा म्हणून सांगले. सो तीन तका बरे रिस्पॉन्ड करून घेईन तीन सांगलो की तू रेझ्युमे थाड आय सी व्हॉट आय कॅन डू म्हणून सांगले. सो पडो का वर्कआउट जात की ना म्हणून सांगले. Okay, that's really nice and that's great. So tu tadnantar तवळ सांगला very intuitive surgical अंतु तुका internship मेळला. So how was that journey finding internship in US? मस्त डिफिकल्ट असेल सांगा ऑनेस्टली सांगता म्हणून सांगल्यार कित्याक की म्हळ्यार युएसान मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार नेटवर्क युएसान न्ही खंय जाता की नेटवर्किंग मस्त इम्पॉर्टंट. सो तू जो तितलो नेटवर्क होंगे रेफरल्स थ्रू होता तुका जॉब मेळ चान्सेस चड जाता. सो हांव एक्चुअली लिंक्डइन आंत विदाउट नेटवर्किंग बिकॉज कंपनी पोर्टल्सान डायरेक्ट एप्लाय केला. सो ते अराउंड 400 जॉब्स पूर्ण एप्लाय केला हांवें आनी लास्ट 150 to 200 तो लेट एप्लाय केला हांवें ऑलमोस्ट आफ्टर फेब्रुवारी मार्च म्हणून सांगितलं. इंट्युटिव्ह इज वन ऑफ दोज जॉब्स विच आय म्हळ्यार ते पिक जावचे मस्त मी केले फॉर्च्युनेट म्हणून सांगितलं बिकॉज इट इज ऑन द लास्ट सेट. जाल्यार युजली जॅन फेब्रुवारी तू ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट जालो होता मसलो काले. सो चान्सेस मस्त कमी. सो ऑलमोस्ट 150-200 एप्लिकेशन वेस्ट. So 400 applications I apply करका पड़ा. So if we go through referrals and all, it works out very well. मैं एक example देता. When I just joined हंगा, Amazon fall internship, summer internships साचे application open चले. Join जाऊच पहले open चले. But once I applied, अजून पुसून होते pending state आला सा. Summer internship तन finalize करून केनकी जाऊन गेले. But secondly आप कसं केला आता happen ते mistake नका म्हणून सांगे ना. मेरे friend अभिलाष म्हणून सा तो work करता Amazon. ताकि तू referral घालून घेतला. So immediately got response में 2 round clear करून झाला. Third round schedule झाला सा. सो त्या कशात की वर्कआउट जात की पळोवपाक. सो हा एक मेन डिफरन्स आसा हांगा आतां इंजिनियरिंग कॉलेजान कसात की म्हळ्यार आतां हांव शिकतना 2015 तोट्टू ते एक इंटर्नशिप वेव नासले. इट स्टार्टेड अराउंड 2017-2018 इन इंडिया. सो 2015 इंटर्नशिप वेव बीन ते कॉन्सेप्ट नासले. बट आनी कसं की म्हळ्यार कॉलेजेस इंजिनियरिंग कॉलेजेस तो तांणी प्लेसमेंट ऑफिसर दुसरे कंपनीसा कम्युनिकेट करून तांणी येताची हांगा डिरेक्ट हायरिंग कॉलेजेस तो हांगा तशें ना हांगा तुगेले हे उरता करियर फेअर्स म्हणून उरताची युजली गो देयर यू गिव देयर रेज्युमे then they'll ask you to apply in their online portal. तर तशी जाणून जाता. सो तुका ते एक मेन डिफरन्स आसा हांगा एवरीथिंग यू हॅव टू वर्क फॉर योरसेल्फ. इंजिनियरिंग कॉलेजान ते एक बिगीन हेल्प जाता की म्हळ्यार प्लेसमेंट ऑफिसर आप येता जी पे तुले तुका डिरेक्ट एंट्री बॅकलॉग सुना जाय तुका डिरेक्ट एंट्री इशो टू स्मार्ट तितलो उरता. खाली तू एप्टिट्यूड तुका सेल्फ तू रेडी जाला जाल्यार एप्टिट्यूड कशी तू एप्लाय HR राउंड कशी रेडी जावका हे तू केले जाल्यार. आणि मग फॉर्च्युनेटली सांगता म्हणून हांव HR राउंड रेडीची जाना कित्याक म्हळ्यार ऑल द लांग WKC कंटिन्यूअस शिकचाक मेळ्ळें. प्रीतम मॅमान सांगिल्लें थॉट तितलें बिंग एसर्टिव्ह उलोवका तुका जो जावका तू सांगका ते सांगते कंटिन्यूअस मेल आशिल्ले. सो HR राउंड आजून हांव प्रिपेर जालना. सो फॉर मी 1 राउंड इज गिवन. सो आय डोंट हॅव टू प्रिपेर फॉर HR राउंड. सो दॅट इज क्रेडिट टू WKC. सो हांगा ते एक मेन डिफरन्स म्हणून सांगलें विच ऑल्सो हेल्प्ड इन इंट्युटिव्ह. फॉर मी फायनल राउंडान तू HR राउंड आशिल्ले बिहेवियर राउंड आशिल्लो. सो त्यातले राउंड तू एप्लाय रेडी जावका म्हणून घेना यू जस्ट हॅव टू प्रिपेर ऑन getting a job and getting ready for the technical interviews. So हा एक मेन डिफरन्स. इंट्युटिव्ह वन म्हाका 4 राउंड्स आशिल्ले. फर्स्ट एक टेलिफोन इंटरव्यू ताच्या नंतर 1 स्टेचान 3 इंटरव्यूज लायक रेज्युमे बेस्ड इंटरव्यू एक टेक्निकल इंटरव्यू आणि एक फायनल बिहेवियरल इंटरव्यू विथ लॉजिस्टिक्स म्हाका कशी केन जॉइन जावी त्या टायप क्वेश्चन आन्सर. सो हा म्हगेले कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपिरियन्स इंटर्न प्लेस आउट कशी हांगा इंटर्नशिप करून घेवच्याक बीन स्ट्रगल आसा. तू तुगेला 5 वर्ष एक्सपिरियन्स जावन मास्टर्स गेल्लो. सो तू कसं सांगता कसं प्रिफर करता आता नेक्स्ट आनी मास्टर्स प्लॅन करचे इंजिनियर्सान. सो तांगेला इंजिनियरिंग जल्ली कूडले गेल्यार लायक की एक 4-5 वर्ष एक्सपिरियन्स जावन वचका की हाऊ दॅट विल हेल्प म्हळ्यार तांणी एक इंटर्नशिप थंय सोदितना की काम सोदितना हाऊ दिस एक्सपिरियन्स विल हेल्प देर म्हणून सांग. Definitely हांव कसं की म्हळ्यार इंजिनियरिंग जालें तशीची मास्टर्स येवचे नॉट अ गुड आयडिया. सो यू वोंट हॅव दॅट एक्सपोजर एट ऑल. सो बेस्ट टाइम टू गेट इन टू मास्टर्स इज आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपिरियन्स. 2.5 years तू वर्क करून घेनो ते एक वर्क कल्चर आनी बिगीन इन्वॉल्व जालें तशीची यू स्टार्ट अंडरस्टँडिंग हाऊ टू बिल्ड हाय लेवल प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स कशी बिल्ड करता ताजी एक आयडिया येता होता अँड दॅट विल हेल्प इन गेटिंग एन इंटर्नशिप. आता म्हाका इंटर्नशिप आता एक मस्त एक स्ट्रगल जालें कित्याक नंबर ऑफ years ऑफ एक्सपिरियन्स मस्ट आसा 5.5-6 years ऑफ एक्सपिरियन्स म्हळ्यार it's almost that the experience that mentor will give you at internship. So internship basically is learning for you. It's called as curricular practical training. So it's as good as training. तो जो तू हांगा शिकिल्लो होता ताजे एक्स्ट्रा शिकच्याक तू इंटर्नशिप होता. इंटर्नशिप इज नॉट अ जॉब.
सो जाल्यार थंय केल्यानंतर कसं की तू जो मेंटर दिलो होता तो तुका लायक सिनियर इंजिनियर होता विच इज 6 years level of experience. आता तू 6 year level आका तू हायर करतास म्हणून सांगल्यार व्हॉट विल यू लर्न दॅट. सो ते एक मेन कन्स्टंट जाता होता. सो व्हॉट आय सजेस्ट इज फॉर एनीवन इज जस्ट लायक 2 years 2.5 years नंतर इंटर्नशिप मास्टर्स प्लॅन करा आणि मेन हांगा कसं करता हांगाचे नेटवर्किंग करता आणि हांगा मस्त ग्रुप्स उरताचे स्पेशली लायक ACM विमेन इन टेक्नॉलॉजी ग्रेस हॉपर very good community, very good groups. And I joined Jalera, you get to meet industry leaders very frequently. Different conventions urtachi, like gathering urta, meetup urtachi. So if you go there, you get to meet these people. And it networking improve jalta shechi, you can ask them for referrals. Na jale tu direct ang sangit. Sometimes hanga statistics santa sile. About 70% of jobs are never posted. And they platform 70% of job posted ke lo na. Directly referrals to the job hiring जान होता. 50% of the times when you go to referrals, तुझे chances चढ़ तो call back नंचे. So ह्याचे हा suggestion देता कि आयल नंतर हम कशी उरका कशी apply करता. ओके योगी आता तू ऑलरेडी सांगला वरी 2 पण ऑन साइट गेलो आणि आता तू थंय आसा सो तुका थंयच्या ट्रॅव्हल आणि जर्नी एक्सपिरियन्स तुका फोटोस पळयताची तू आमकां सांग. ओके ಹ್ಯಾಕಂಚೆ ವಿಯೆನ್ನಾ ಸೊ ಪ್ಯಾಲೇಸ ನಾವ್ ಹುಡುಗಸ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದ್ದ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ವಿಯೆನ್ನಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ. ಓಕೆ ಸೊ 2019 ಆಚೆ ತಿನ್ನ ಜರ್ನಿ 2019 ಓಕೆ ओके है लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम सो मेगे लाइफ आचे मोस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस म्हणा आयची फॉर एवरी क्रिकेट फॅन हाउस कोणे तांका लंडन हावचे एक अपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार लॉर्ड्स हावचे जस्ट 25 to 30 pounds तुका 1.5 hour तुका टूर मेळटा. सो तांका तुका लंडन तांगेल म्युझियम आपून वताची लॉर्ड्स म्युझियम आका लॉर्ड्स बॉलरूम ते बॉलरूम इज सो ब्युटिफुल. पण तांणी म्हाका थंय सांगले एक कसं की म्हळ्यार दे गिव लॉर्ड्स बॉलरूम फॉर वेडिंग फॉर 100,000 pounds per day म्हणून सांगले. तर तितलं हाय व्हॅल्यू आसा. सो द बॉलरूम इज लायक ब्युटिफुल पॅलेस. सो ते आणि तुका टिमाचे ड्रेसिंग रूम वचपाक मेळटा. सो व्हेरी ब्युटिफुल. हे तुगेले हे फेमस सौरव गांगुली शर्ट ताणे लॉर्ड्सान तू इंडिया नेटवेस्ट ट्रॉफी विन जाले तेन्ना ताणे शर्ट खाण गुंडायसिल्ले. सो ते हे शर्ट गांगुलीले. ओके हे इंडिया 1983 विन जाल वर्ल्ड कप. सो ताणे सांगले कसं की म्हळ्यार दिस वॉज स्पॉन्सर्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड प्रुडेन्शियल. सो 1983 ताणे ते वर्ल्ड कप स्पॉन्सरशिप वापस घेतला. सो दिस इज द एक्चुअल ओरिजिनल वर्ल्ड कप विच इंडिया वन. सो ते तांकां इंडिया वापस वरचे जायना. कपिल देवान 7 days एग्रीमेंट साइन करून इंडिया 7 दिवसा खातीर आन कडे रिटर्न केले. The copy with India is a replica. This is the original one. Okay. So they approach him like at Cambridge King's College. So they London I get time at Cambridge College approach kelle. So where I stayed it was very close by. Okay. Welwyn Garden acha mast. So they kelle. फेमस लंडन आहे. सो ते लंडन वेदर छोटं लोक गोसा गेलेले दिवस हा पाऊस पडेला वॉत पडेले आणि इवन तुगेले हेल स्टॉर्म म्हणता आणि त्यावर इन पडेले. सो ते जाल पाऊस जाल तशी तुका रेनबो पळोवचे म्हणले लंडन आयच खंयच्यान. सो ते ओके हे हॅरी पॉटराचे फेमस 934th प्लॅटफॉर्म नंबर. सो ते लंडनान तू क्रॉस म्हणून घेऊन एक रेल्वे स्टेशन आसा थंय त्यांचे फोटो. ओके अगेन सेम प्रुडेन्शियल वर्ल्ड कप अबर्स फोटो. हे आम्ही हांग वतना चेक्काक ट्रॅव्हल करताना एक्सपो दुबय चलता आसले. ओके सो थंय एक लेओवर असताना ते काढेल फोटोस. हे प्रागांत थंय प्रागांत एक स्क्रेप म्युझियम म्हणून आसा. सो ओल्ड स्क्रेप आयटम्साचे दुसरे एक आयटम्स केल्ले आसा. सो एक बाईक शे केल्ले आणि थोडे तितले टर्मिनेटराचे स्टॅच्यूज बरे आसले ते म्युझियम थंय भायर काड फोटो. हे क्रोएशियाक ट्रॅव्हल करताना थंय सकाळी ते टाइम आशिल्ले. सो थंय बॉर्डरार काडले स्लोवेनिया आणि क्रोएशिया बॉर्डर आहे ऍक्च्युअली. ते बॉर्डरार काढेल फोटो. कोवर्कर कलीग राहुल म्हणून सांगलेलो. ओके हे अगेन वियेनान काढेल फोटो. सो वियेना खंयची स्टेटान काढेल फोटो. ओके हे आमकां टेस्ट कोन तांणी बिझनेस क्लासान ट्रॅव्हल करता जाल्यार. सो मेगेल ऑल 3 ट्रॅव्हल्स बिझनेस क्लास आसले. सो ते मोस्टली एमिरेट फ्लायटान काढेल. ओके हे बुडापेस्ट हंगेरीन म्हणून सांगूंक न्हू हंगेरीन तो. सो
ते बुडा हंगेरीन देशात की म्हळ्यार एक साइड वॉटर एक साइड लँड सो ते वॉटराक बुडा लँडा पेस्टेस कस की म्हणटाचे सो ते ब्रिज कनेक्ट करता सो हायेस्ट पॉइंट तांचे सो हे काडले Okay. फोटो हे बी हंगेन काडले फोटो फिशरमॅन्स बान तेस कस की म्हण एक प्लेस आसा सो ते तांगले फोर्ट ते फोर्टात काडले फोटो हे बी ते सेम बुडापेस्ट हे शॉन पॅलेस म्हणून सांगले ना विएना थंय काडले फोटो Okay. हे हा सांगितलं 2019 तू स्टार कॉन्ट्रीब्युटर अवॉर्ड म्हणून मेळिल्ले सो ते एक प्रोजेक्ट केला आम्ही रिमोट रिबिल्ड म्हणून सांगे नो सो तेस कोन एक मेन प्रॉब्लेम आशिल्ले हिल्स वेर वेर ब्रेक जाता आशिल्ले आनी ताका इंजिनियर दान ते रिपेअर करता आशिल्ले बट 1.5 day 2 days होते सो वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी वर एबल टू डू इट इन 40 minutes सो ते मेगे Great. एक्चुअली तीन ट्रॅव्हल जाले खातीरका Okay. सो फॉर दैट आई गॉट दिस अवॉर्ड and ताचे प्रोजेक्टान ते इंजिनियर कॉस्ट कट जाले अराउंड 720,000 pounds per year कॉस्ट Wow. कट चे प्रोजेक्ट so takte star contribute 2019 ಅಂತ award mandu so that's for ओके दॅट्स रिअली ग्रेट योगी तू आता तुगेला एक्सपिरियन्स पुरा सांगला कामाविषयी आनी सांगला तू ट्रॅव्हल केलेलं सांगला सो तू इतले कामांत बिझी असल्यार समेत वी हॅव सीन यू फ्रॉम 2011 इवन आफ्टर तुगेला इंजिनियरिंग जातर समेत इंजिनियरिंगा टायमारी तू केन्नाय हांगा तुगेला कॅम्पा येत आशिल्लो विश्व कोंकणी केंद्राक सो तदनंतर जाल्यार आमी पळयला प्रति सेमिस्टरा एक प्रति सिजना वेळारी क्षमता कॅम्प सिजना वेळारी तुगेल जुनियर साल तरी म्हूण सांगून तू प्रति एक पंता एक 3 दिवसा कॅम्पाक हांगा येत आशिल्लो इवन आफ्टर यू जॉइन्ड युअर वर्क सो वॉट इज दॅट factor which always make you come back to Bird Konkani Center? फर्स्ट सांग कमी सांग कपडा केना अशी तुके खंय तरी घरा फिलिंग म्हळ्यार तू ते वच्चा काही एक हे जायना तू अनकम्फर्टेबल फील जायना सो ते WKC ते ऑलवेज ते फिलिंग आसले की तू घरा गेल तशी घरा गेल एक फिलिंग आसले जेवण जावो तू उरता गुरु माम उरता आम गुरु सर म्हणे ना गुरु माम म्हणता सना का म्हणता पण अशी मामू काही रिलेशन टाइप येता सो त्याक ऑलवेज एक कम्फर्ट लेवल आसले सो ते एक मेन रिजन आणि मेनली तुकेले बॅचाचे एक स्टुडंट्स मेळटा आणि हांव सांगिल्लें सांतुलेन आमी एक जॉयंट फॅमिलींत आशिल्ले सो सांतुलेन एक सेट ऑफ आमगेले बॅचाचे एक एज ग्रुपा भशेन ओन एक हॅबीट आशिल्ले सो त्या हॅबीट ओवर द इयर्स आमगेले घरान थोडे लोक मूव आउट जाता जाले बेंगलोराक वर्क केले थंय सेटल जाले सो ते एक चायल्डहुडाचे एक ते अनकम्प्लीटनेस म्हळ्यार ते खंयची एक स्टॉप जाल्ले ते हांगा कंटिन्यू करचे चलशे जाल्यार सो त्या एक फिलिंग आसलें आनी तुका ऑलवेज सांग तुका नवे स्टुडंट्स तुका लर्न करचें मेळटा युजली हांव ह्योच कॅम्प फर्स्ट टाइम कॉलेज आसतना एक फन कॅम्प्स येत आसले फन इव्हेंट करता आसले आफ्टर 2015 when I started working हांव ह्योच कॅम्प्स युजली इंटरव्यू घेवच्याक टेक्निकल इंटरव्यूज एटअप इंटरव्यू घेवच्याक कॅम्प्स येत आसले सो तांचे आमकां बी शिकचा मेळटा तूं स्टुडंट्स उलयले तांगले प्रोजेक्ट्स आयकले आमकां एक लर्न करचें मेळटा सो ते एक मेन रिजन आनीक मेनली म्हळ्यार तुका उर्दास पिवत आसलो आमगे बॅचान गणेश म्हण आसलो तो सांगिल्लो लास्ट सांग तूं हांवाक बसता हांगा उठता कसं लायक करचें जाता म्हाका ते काही अनकम्फर्टेबल फील जायना म्हणून सांगिल्लो सो त्याची कोट करता ताणें सांगिल्लें वॉयसाची पण आमकां केन्ना एक कम्फर्टेबलनेस नासची नासलें यू फेल्ट यू आर ऑलवेज एट होम सो ऑलवेज एन्जॉयिंग ताका एक WKC वयर वचचें केन्ना एक हॅबीट आसलें येस डेफिनेटली येता म्हळ्यार तुमी तुगेले बाचाच्या तू विनीत आनी विशाल यू आर द फर्स्ट वन हू स्टार्टेड टेकिंग द टेक्निकल इंटरव्यू फॉर योर जुनियर्स थंय दुखून आमी नंतर त्या टेक्निकल इंटरव्यू घेवच्या एक रिवाज स्टार्ट केलेल्या विश्व कोंकणी केंद्रान तू तितले तुगेल बाचात आमी HR इंटरव्यूज मात्र घेत आशिल्ली ती यू आर द वन हू स्टार्टेड दॅट जर्नी एट वर्ड कोंकणी सेंटर कॅम्प्स सो अशीच ही आमगेला जर्नी प्रीतम मॅम येस दवा फर्स्ट टाइम टेक्निकल इंटरव्यू प्रीतम मॅम बरशी बसयला हांव प्रीतम मॅम बसयला सो त्या कुडगास आसा करेक्ट तितले HR मात घेत आशिल्ली ती सो यू ऑल स्टार्टेड दॅट जर्नी एट WKC सो ताच्या अशीच ही तुगेल्या करियरान तूं आतां मुखार वच्च्या इंटर्नशिपान तुजो तूं नेक्स्ट मागीर काम करचें तूं अमेझॉनान एक 2 राउंडा इंटरव्यू जाल्ला म्हणल्यार सो थंय तुका तुगेल्या इंटर्नशिप माळो तूं तुगेल्या मामाला रिक्वेस्ट केलेल्या तुका ट्रेन TA जावन समेत तुगेल्या एक पोझिशन तुका माळो म्हूण हांव विश करता आमी हे कार्यक्रम एंड करचे फुडें तूं पळयत आशिल्ल व्ह्युअर्स तरी कसा मेसेज सांगच्या इश्ट पावता व्ह्युअर्स एकच सांग की म्हळ्यार डोंट स्टॉप लर्निंग तू एनी पॉइंट इन टाइम तुका दिसना की म्हूण सांगल्यार हांव मस्ट शिकला आय नो एवरीथिंग म्हूण सांगले न्हू सो लर्न मल्टिपल टेक्नॉलॉजीज लर्न मल्टिपल थिंग्स खंयची एक सब्जेक्टान एक्सपर्ट जावन यूज ना we try to expand your horizons
दुसरे शिकता उरा कंटिन्यूअसली शिकता उरा. So that is the one suggestion that I want to give to anyone, not just in work wise, life wise as well. So ta ek kenna davange always keep learning. Thank you so much Yogi for your wonderful message and for your time. सो इतले वेळू आमगेलो टासून तुका जर्नी शेअर केलेला तुका हांव धन्यवाद सांगता. तशीची आमगेला थँक्यू. तशीची आमगेल ह्या कार्यक्रम पळयता सकड वीक्षकांके देव बरें करूं म्हूण सांगता. मुखावेल कार्यक्रमांतू अनेक स्कॉलर आलोटू अनेक अलुमनाय लोटू आमी वापस मेळया. सकडांक देव बरें करूं.